गोंयकारांनी आमचो बिझनेस बंद केला तेका एक रिजन आसा. आयज जे घुमटा करपी लोक आसा त्यांची घुमटाच कोण घेयना जाल्यार ते कित्याक करतले. सो जर घुमटांची आमी स्कूल केली तर तितलेच भुरगे घुमट विकते घेतले त्यांचे पेरंट्स तांकां घेवन दितले. तितलीच घुमट घेवन आमचे भुरगे शिकून इंटरनॅशनल लेवलाचेर परफॉर्म करतले आणि ते परफॉर्मन्स घेवपाक तांकां घुमटां घेवची पडटली. हेतून कितें जातलें, आमचो कल्चर, आमचे ट्रेडिशन, आमचे घुमट ते वाचतले, ते जगार पावतले आणि आमची जी जाणटी जेंच्यांनी अजून आमची गोंयची परंपरा राखून दवरलेली आसा ही आमी सदांच उलयता, फेसबुकार उलयता चड. पूण आयज तुमकां सगळ्यांक मागता, फेसबुकार कितलेशे हांगा लोक आसा जे भरपूर एक्टिव्ह आसा गोंयांक लागून, त्यांच्या मनात खूप मोग आसा गोंयांक लागून. आयज आमी थोड्या भुरग्यांनी मॅरियस फर्नांडिसाक घेवन हे फेस्टिवल इतल्याक लागून केले, आमकां कोणाक पयशे मेळोंक ना. सगळ्यांनी आपलो टायम काडून, वेळ काडून लोकांच्या दारार वचून लोकांकडे मागून गोंयांक लागून कितें दिता काय म्हणून, आणि सगळ्या गोंयकारांनी व्हडल्या मनान आमकां कितें कितें दिल्लें आसा आनी तशें फेस्टिवल केल्लें आसा. हे फेस्टिवलान आमकां जाता तितले लो कॉस्टान आमी केल्ले आसा, जाता तितले कमी प्लास्टीक यूज केल्ले आसा. इको फ्रेंडली फेस्टिवल. तुम्ही जेवण पयला थंय चुलीचेर करतात. आयज ते चुलीचेर आमी जेवण इतल्याक लागून केला की आयज आमची जी भुरगीं रावता, पणजे रावता, सिटीनी रावता, तेंच्यांनी चुलीचेर कशें जेवण रांदता ते पळोवंक ना. ते तांकां आमकां दाखोवपाक जाय आसलें. आमच्या गोंयचे कल्चर, गोंयचे हेरिटेज खूब व्हडलें आसा आनी ते राखपाक तेच्याकून व्हडलें काम आसा. आनी ते व्हडलें काम करपाक भायल्यान लोक येवचे ना, ते काम आमकां गोंयकारांकूच करपाक जाय. आनी आयज तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हाज्या वांगडा जे भुरगे आसा आनी आमकां जो रिस्पॉन्स मेळटा, म्हाका दिसता की गोंयची जी पिढी आसा, जे भुरगे आसा, जे तरणाटे आसा, ते गोंयचो फुडार, गोंयचे कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन, गोंयचे जे ट्रेडिशनल बिझनेस आसा ते राखपाक आपलो हातभार लायतले.